टास्क फोर्साची एक मिटींग जावपाची आसली. फिफ्थाची स्कुलां केन्ना मेरेन सुरू जातली? एज्युकेशन डिपार्टमेंटान तुमकां कितें अजून 5वी आणि ह्या बाकीच्या स्कुलाच्या विशयाचेर फक्त डिस्कशन जावंक ना. तेन्ना तरी टास्क फोर्साची एक मिटींग जातली. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाचोय फिडबॅक जो आसा होय फिडबॅक घेवपाचो आसा आणि ताच्या उपरांत निर्णय जातलो. अजून पर्यंत कांयच जावंक ना. कॉन्ट्रॅक्ट टिचर्सांक तुमी मेळलेले, सो तुमी तांकां ऑप्शनूय दिलेले, सो तेजेर तांणी घेतला वो कितें एक्झॅक्ट? म्हाका आयज कॉन्ट्रॅक्ट टिचर मेळोन गेले ते समाधानी आसा. आमी जे तांकां ऑप्शन सांगला पळय न्ही ते सगळे जाण समाधानी आसात. तांकां आमी म्हटलां हे 5 वर्सां ते कॉन्ट्रॅक्ट टिचर जर हांवें लेटर दिला तर तेंच्यांनी लेटर घेतलें. इतकी बरी ऑफर तांकां कोणूच दिवचो ना. 16,000 उपरांत ते 25,000चेर पावले. इतकी बरी ऑफर म्हाका आयज पर्यंत सरकारांनी केन्ना दिवंक ना. आमी दिल्या त्या कॉन्ट्रॅक्ट सगळ्या टिचरांचो विशय जो आहा पळय न्ही रे हांवें सोडयल्लो आहा. लेक्चर बेसीस आसतले, कॉन्ट्रॅक्ट आसतले, पॅरा टिचर आसतले, डबल पार्ट टायम आसतले, सगळ्यांचो विशय सुटला. फक्त फायलीन उरला थोडोसो. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता त्या आयुश डॉक्टरांच्यो सुद्दां बातमी ज्यो परत हाडटा पळय न्ही रे हांवें मुद्दामून म्हणजे हांवें काल पळयलें 31 मेक हांवें फायल सायन केला. थोडेशे एडमिनिस्ट्रेशनांतले आमच्या काही डिपार्टमेंटांतले लोक जे अननेसेसरी बेश्टच घोळयत आसता फायली. हांवें काल म्हाज्या बरोबर आयुश डॉक्टर येयले. तांची सॅलरी 50,000 जाल्ली आसा आनी ती बी आतां न्ही फ्रॉम द 1st ऑफ एप्रील 2020 कोवीड सुरू जाल्ली तेन्नाच्यान मेळटली. तेन्नाच्यान तांकां बॅकलॉग सुद्दां त्या सॅलरीचो मेळटलो. हांवें फायनान्शियल डिपार्टमेंटान सुद्दां मे म्हयन्यान तांकां सँक्शन दिलें. मे म्हयन्यान दिसाच्या त्या ती तांकां आतां म्हाका काल मेळ्ळें तांकां दाखयलें हांवें मे म्हयन्यांतल्यान म्हाजें सँक्शन सुद्दां आसा. गव्हर्मेंटांतल्यो बऱ्योचश्यो काही मरे फायली पळोवन भायले पेपरार उलयतात थोडे विरोधक म्हणजे तांकां दिसता आपूण केलां म्हणून. म्हाका सगळ्यांचें खबर आसा कारण हांव पुराय एडमिनिस्ट्रेशनूय जाणा फिल्डारूय काम म्हणजे आयुर्वेदीक भितर तांचें म्हाकाय खबर आसा. हांवेंय आयुर्वेदीक भितर म्हणून काम केलां. हांव टिचर्सांच्या बरोबर तेंचे आंदोलनां हें तें सगळें म्हाका खबर आसा. सगळ्यांचें दुख्ख म्हाका कळटा आनी म्हणून तर सांगलें मॅक्झिमम जाणांचे प्रश्न जे आसा हांवें सुटावे केल्ले आसा. कितको कोणाचो उरला आसत जाल्यार तो विशय सोडोवपाची. Some are trying to make it a political issue you feel before elections. जे कोण लोक आहेत ते प्रशासनातले फाईलला उशीर करतात. हांव तशें म्हणतो ना. थोड्या जाणांक कशें आसा थोड्या जाणांक ती संवय आहा. ओके त्या खातीर थोडोसो उशीर लागता. पण हांवें सगळें आतां परत एकदां फास्ट ट्रॅक परत पळय फायल हाडून ती आयुश डॉक्टरांची आसतली किंवा टिचरांची आसतली ती ऑर्डर ते तर स्ट्रायकाक बेश्टेच बसले 8 दीस बगडे. तेंची ऑर्डर स्ट्रायकाक बसच्या पयलीं येयल्ली. ते 8 दीस तेंच्यांनी कोण तांकां राजकीय नेतो मेळ्ळो आनी 8 दीस थंय बसयले म्हणून म्हाका खबर ना. आनी बेश्टेच येवन थोडे जाण फोनी लायतात आनी बेश्टेच उलयतात. कांय गरज नासता. फोन करून ताच्या पयलीं तेच सांगता न्हू रे तुका. म्हाका फोन केलो तेजेच सांगता तुका. ते बेश्टे थंय बसोन येवन लोकांक बेश्टे उपाशी बसा म्हणून सांगतात. आनी कितें आतां राजकीय वातावरण बेश्टेच तापोवंक लागलेलें आहा. नाका जाल्लें. हांवें सगळ्यांची कामां पयलींच केलें. हांकां बेश्टें दिसता एडवांटेज आमी घेतले म्हणून. सर तुम्ही गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हटल्यार हे अशें कित्याक सर की तुमकां बडी मारची पडटा? ते करूंकूच ना. 12 रुपयान पेट्रोल आनी 17 रुपयान डिझल इतके कमी जालें. तुमी खरें अभिनंदन करपाक जाय आसलें. मोदीजींचें अभिनंदन करपाक जाय आसलें. म्हाजें तुमी तरी खंय करता. तुमी पेट्रोल घालिना. आतां ताका तुमी हो प्रश्न म्हाका विचारूं नाका. कोण तरी हांगासर पॉलिटिकल टुरिजमाक येता तांकां विचारा मरे तुमच्या राज्यान केन्ना कमी जाता. वेळी तो ग्राउंड एक आसा वेळी फुटबॉल ग्राउंड आसा तो फाटले 3 वर्सां बंद आसा. ताका खबर आहा म्हाका. तोय तुका सांगलें त्या खातीर आतां सांगलें न्ही पयर आमी वेगवेगळे 3 वर्सां बंद आहा. तोय ग्राउंड बेगिनात बेगीन सुरू करता. केन्ना पण लोक ते बोवाळ घालता की पॉलिटिकल रिजना खातीर जायना अशें म्हणटा. बिलकुल ना. ते तांकां थोड्या जाणांक संवया बेश्टी बोवाळ घालपाची. आता एक स्टेटमेंट केला की फायली अश्योच घेवता म्हणून तुमकां बडी मारची पडटा तेन्नाच फायली फुडें वयता त्यो. आतां मारले एकट्याचेर म्हणून सांगता. सर प्रमोद सर